नमस्कार. सार्ध पंचशता मानोत्सव चालू असा आमकां जॉईन जाता आसाची बँगलोर साऊथाचे MLA जावन आशिल्ले तसले श्री वेदव्यास कामत. वेदव्यास माम तुम्ही आज परतगाळी मठ आयिल्ले फुल एनवायरमेंट पळयले आज जनाल भयंकर रश हांगा कशें दिसता तुमको हांव हांगा प्रताकाळीक मठ येवन स्वाम्याल भेट घेवन स्वाम्याला विशेष जाल्ले आशीर्वाद प्रसाद घेवन हे सगळे मठाचे जीर्णोद्धार कसन प्रक्रिया जाला भारी अत्युत्तम भारी एक चंद जालेले हे जीर्णोद्धार कार्य हांगा जाला हाजे फुडें मस्तपटी हांव हांगा येयला जाल्यार हे पटी एक जीर्णोद्धाराचे एक नमून पळयतना जाल्लेले एक चंद पळयतना ना भूतो म्हणल म्हण की अत्युत्तम जाल्लेले एक कार्य हांगा जाला विशेष जावन राम देवालय अनुग्रह स्वाम्याला एक विशेष जाल्लेले आशीर्वाद निमित्त हे एक काम शिरणे के कामाच्या पुरो रुक्का कामाच्या पुरो शिले कामाच्या पुरो नेलाचे फ्लोरिंगाच्या पुरो एका पशी एक कार्य भारी चंद जाला भारी एक प्रशंसा करता जाला तशें जाला हे एक भाग्य संदर्भाचेर हांव हे एक समाजाचे बंधू जावन आमगेले एक समाजाचे एक स्वाम्याला एक विशेष जाल्ले एक मुतुवर्जी तांगेली काळजी तांगेले एक मनांत आशिल्ली इच्छा तांणी एक पूर्ण रितीरी जाल्ला म्हणून सांगूं येता म्हाका एक भारी एक संतोष आमगेले एक समाजाचे एक येद्दोड एक मठांत एक इतले एक यशस्वी जाल्ले कार्यक्रम ताजे वटूची पयली हे एक रामनामाचे विशेष जाल्ले रथ यात्रा बद्री पुतकून अखेरीक प्रताकाळी मठ येवता जळटाय प्रति एक गांवांत एक मस्त विजृंभणेर त्या गांवांत स्वागत कर विशेष जाल्ले भक्तीरी सर्व समाज बांधव तांणी मनस्पूर्वक जावन स्वाम्याल वयर भक्तीर की देवाला एक विशेष जाल्ले आशीर्वाद मेळका म्हणल खातीर सेवा केलेलो आसा त्या एक कार्य अत्युत्तम जाल्लें कार्य मंगळूरांत त्या संदर्भाचेर हांव भाग घेतिल्लो आसा ह्या प्रति एक कार्यक्रम स्वाम्याला एक आज्ञानुसार तांगेले विशेष जाल्लें एक मार्गदर्शन विशेष जाल्लें तांगेले एक आशीर्वाद भितर भारी चंद जितीरी चंद जाता आसा आनीक हे एक आज रामाला एक येद्दोड विग्रह एक गोवा राज्याक एक लँडमार्क शे आज म्हाकाय भारी एक विशेष जावन स्वाम्यान हांव एक मंगळूर शासक म्हणून सांगताना मंगळूरचे मोदी आयिल्ले म्हणून सांगून एक आपूण तांणी एक मोगारी तांणी एक म्हाका कळमनसाचो प्रसाद दिलो आसा तेज्या वरून हांव केन्नाय तांकां विशेष जाल्लो म्हगेले चिरऋणी ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवच्याक आनी इतले एक एक अवकाश गौरवाचे अवकाश कोण दिलो जाल्यार सर्व आडळीत मंडळीच्यांकय आनी स्वाम्याकय हांव हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद सांगताची हांव म्हगेले आशीर्वाद मागताची हे कार्यक्रम एक विजृंभण यशस्वी कार्यक्रम आमगेले जिवितावधी कालांत आमकां पूर्वजन्म सुकृता फल म्हणून हांव एक सांगताची म्हगेले दोन उत्तर रबयता धन्यवाद.